जो अन्याय जाला तो मुख्य म्हटल्यार जॉब्स ज्यो सरकारान 1996 नोटिफिकेशन काढलेलें तातूंत म्हटलेलें की सगळ्यांक जॉब मेळटले। ताच्या नंतर 2013 जे सरकारान त्या वेळचे मुखेलमंत्री श्री पर्रीकार हांणी म्हटलेलें की 18 म्हयन्या भितर आपूण जॉब दिवन सोंपयता। अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना। जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं। वयल्यान जे फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांचे जे जॉब्स आसा, जे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा ते भितरल्यांच्यान दुसऱ्यांक दिल्ले वयता। हे आमच्या कडेन पुरावे आसा। 9 डिसेंबराक येता ते 9 डिसेंबराक आमी तिरडी मार्च काडटले गोंय सरकाराचे। तशेंच तेच तिरडी मार्च परत काडटले आमी मडगांवां। डेट ठरलेली ना, डेटू आमी कळयतले, पण 9 येता त्या 9 डिसेंबराक आमी तिरडी मार्च परत काडटले। आनी 19 डिसेंबराक आमी जे स्वातंत्र्य सैनीक भुरगीं आसा आनी ताज्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा। 19 डिसेंबराक येता त्या अशें आमी हांगा कितें तरी करतले। हे आमी आतां दाखोवचें ना, एक्सपोजूय करचें ना। कितें करतले आमी ते की सरकाराक आमी जागोवन दितले, जागयतले की तुमी कितें चूक करतात, हो अन्याय चल्ला तो थांबयात। आनी हांगा जे न्हू एसेंब्लीक हे दिल्ले आसा लिस्ट न्हू, तितून म्हाजें नांव घातलेलें आसा। म्हाका तितून जॉब सुद्दां खंयसरूच मेळलो ना। आनी हांव आसा घरात कडेन म्हाज्या नांवार जो कोणाक जॉब दिला पळय न्हू ते सीएमान फायंड आवट करचें आनी तेका बेगीनच्या बेगीन ह्या जॉबा वयलो देंवोवचो। आनी जो कोणेन हे कारस्थान केला पळय न्हू तेका डायरेक्ट टर्मिनेट करचो।